समाज वावुरपी तारा केरकर आणि भाजप सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले। केंद्र सरकारान 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो गाडयो स्क्रॅप करपाचो आदेश दिल्लो जाल्यार गोंय सरकार 15 वर्सां पुराय जाल्ल्या कदंबा बशीचो कित्याक उपयोग करता असो प्रश्न तिणें ह्या वेळार उपरासलो। कदंबा महामंडळ अंतर्गत खासगी बशी घेवन सरकार तांच्या पोटा आड कित्याक येता अशें तारा केरकराचें म्हणणें आसा। ते स्क्रॅप करपाची जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटासून ऑर्डर येयली, सरकारान आपली सुद्दां गाडयो खंय थोड्यो स्क्रॅपाक दवरल्यो खंय आनी ड्रायव्हरांक सांगला खंय त्यो गाडयो अजिबात हात लावप ना। खंय जर एक्सिडेंट बी जालो जाल्यार आपूण ताका जबाबदार आसचो ना। आनी हेका लागून सगळे सद्या थोडे ड्रायव्हर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट म्हण PWD म्हण आनी बाकीचे अशे हितून ते लोक गाडी म्युन्सिपालिटी म्हण तेंच्यांनी गाडयो थंय दवरल्या आनी ते ओगी बसतात थंय। तेंचे थोडे लोकांचे म्हणणें अशें आसा गव्हर्मेंटाची गाडयो जेन्ना 15 वर्सांचे वयर आसा जाल्यार कदंबा तुमी आजुनूय चलयता, कदंबा रस्त्यार बंद पडटा, तांकां 15 वर्सां लागना काय कितें अशेंय तेंचें म्हणणें आसा। दुसरें 2005 पासून तांकां पेन्शन आसा ते मेळपाचें बंद आसा, म्हणजे फाया मागीर कोण लागल्या पळय तांकां पेन्शन मेळना आनी हेज्या पयलींचे लोक आसा तांकां पेन्शनाचो कितें आदार आसा। आतां सरकारान एक सांगला ज्यो गाडयो आमी स्क्रॅप काडला त्या ड्रायव्हरांक तेंच्यांनी सांगला तुमी ऑलिंपियन रिटायरमेंट घेया, तुमी रिटायरमेंट घेया आनी तुमी घरा वचा। मागीर सरकार म्हणटा आपूण प्रायवेट गाडयो हाडटा आनी प्रायवेट गाडयो हाडून आमी ते चलयता म्हणून। आनी ह्यो प्रायवेट गाडयो कोणाच्यो? तेंच्याच ऑफिसरांच्यो, मिनिस्टरांच्यो, सोयऱ्यांची बिऱ्यांची कोणाची तरी गाडी थंय गाडी गरज आसा म्हणून तेंच्यांनी लॉनार गाडी काडप आनी ती त्या थंय गाडी घालप आनी त्या रितीनी ते आतां सरकार आपलेच खातें आपल्या फॅमिलीक लागून आपल्या हितून चलोवपाचें काम केलां। पण थोड्या ड्रायव्हरांचें अशें म्हणणें आहा म्हाका 4 वर्सां म्हाका 10 वर्सां आसा जाल्यार आपूण ऑलिंपियन रिटायरमेंट घेवन म्हज्या भुरग्यांक आपूण करतलो कितें तेजें अशें। आनी आपणें जें लॉन काडलां तें कोण फारीक करतलो? फाल्यां कितें तरी आपूण ते दवरले जाल्यार आपलें रीण फारीक जातलें आनी आपूण खातलो कितें? पेन्शन तर बंद, सगळ्या वाटेन आमकां हें बंद आसा। तेन्ना तेंची मागणी आसा स्क्रॅप करता जाल्यार तुमी नव्यो गाडयो घेया न्हू।